दत्त जयंती निमतान दिवचल शारातल्या श्री दत्ताच्या देवळांनी वेगवेगळ्या कार्यावळीचे आयोजन केला। या उत्सवा निमतान शारात उमेदीचे ल्हार फाकला। औदुंबरवाडी दिवचलच्या श्री दत्ताच्या देवळात वेगवेगळे विधी आयोजित केल्यात। देवळा सामकार आशिल्ल्या औदुंबराच्या म्हणल्यार रुमडाच्या झाडाचेर आकर्षक श्री दत्ताची प्रतिकृती सजयल्या। ही प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण थारल्या। 3 वर्ष जाली ह्या देवळाचे एक भवितव्य वेगळेच आसा। खूब भाविक लोक हांगा येवन आपले जे दुःख आसा ते मांडटात आणि सुख घेवन वतात। आयज इतले लोक आसात, बरे बरे एक्टर सुद्दां हांगा येवन गेल्ले आसात। प्रेरणा तांकां खूब मेळिल्ली आसा। जज आसात, वकील आसात, दोतोर आसात, हाजी खूब कामां ह्या देवळान जाल्ली आसात। आयज सगळे भक्त हांगा सांगपाचें म्हटल्यार हांगा कमिटी बी कांय नासता। सगळे आपल्या पर्यंत जे कामां घालून दिल्लीं आसात ते करतात। आयज सकाळ पर्यंत प्रोग्राम आसा। सकाळी अभिषेक आसता, मागीर महानैवेद्य 12 जाता, सारक्यो 12 आरती जातात आमच्यो आनी मागीर ताजे महाप्रसाद आसता। सांजे 5 आमचे दत्त जन्म पुजा आसता आनी ह्या वेळाचेर खूब लोक येतात। कांयच न्ही म्हटल्यार 1,500-2 हजार लोक ह्या स्थानान आपली विजीट करता, म्हणजे येतात, आपले कितें सुख दुःख आसा ते देवा कडेन मांडटात आनी बरे आशिर्वाद घेवन वतात। कितलीं वर्सां जालीं हांगा तरेतरेचे प्रोग्राम जातात, पण आमी केन्नाच सांगिनात कितें म्हणून हांगा अशें जालें तशें। लोकांकूच ताचो अनुभव आसा की हांगा कितें जाता आनी कितें ना तें। आमी हांगा साट्टम महाराजाची पुण्यतिथी करतात, तशेंच नवरात्रां करतात, मागीर तुजे तुळशीचें लग्न करतात, गुरुद्वारा सगळे करतात। पण जे भावीक लोक आसा तांकां खबर आसा हांगा कितलें हें स्थान पवित्र आनी हें आसा।